So आम्ही आयज कोणसाचे फेस्त पळयला लायक फर्स्ट यू ऑल सेलिब्रेटेड इन युअर चर्च इन तालिगांव. सो नाव you'll have come to the old Kosa. What are your message for the people? ओके आज आमची लास्ट डे कोणसाची परब आमी समोर दिता आनी आतांच आमचे मीस काबार जाला सेंट कॅथड्रल आनी मीस काबार जाल्या उपरांत आमी आतां वेताले बिशप हावस बिशपाक आमी आमचे फोव आनी कोणसां प्रेजेंट करतले आनी थिंगासो सान मागीर आमी गव्हर्नर्स पॅलेसीन वयतले आनी गव्हर्नराक आमी आमची कोणसां आनी फोव आमी ताका प्रेजेंट करतले. सो तुमचे 4 days सेलिब्रेशन आसता कोणसाचें फेस्त तालिगांव. सो हे 22 आनी 23rd कितें आसता तुमचें मातशें सांगूं शकता तुमी? ओके आमचे पयले दिसा आमी 21स्टार कोणोस कातोता. दुसरे दिसा आमी आमच्या गांवकारांचे फॅमिलींक फोव डिस्ट्रिब्यूट करता आनी 23rd आमचे फोव प्रेजेंट करता आमी पॅरीश प्रिस्टाक आनी 24thचेर आमी पयले आमचे 9 o'clock मीस सेंट कॅथड्रल आमी इगोजेन पादिकाराक आमचे फोव आनी कोणोस भेटयता आनी त्या उपरांत आमी वेता बिशप पॅलस आनी बिशप पॅलसीन प्रोग्राम जाल्या उपरांत आमी गव्हर्नर्स पॅलसीन वयता आनी मागीर गव्हर्नर्स पॅलसान आमी प्रेसिडेंटाच्या घरा वेता थिंगा आमकां जेवणाची बँक्वेट घालता आमच्या कमिटी कॉमलिदान मॅनेजींग कमिटी आनी आमचे 9 वांगडे. तर गव्हर्नर सराक भेटून तुमच्या ह्या वर्साच्या कोणसाच्या फेस्त एंडिंगाक पावता. गव्हर्नर सराक भेटयता ते हिस्ट्री कितें आहा तें मातशें सांगचें आमकां. ही आमची हिस्ट्री कितें म्हटल्यार 1509 इन शॉर्ट सांगता 1509 पोर्चुगीज इन्वेड करपाक तिसवाडीन थिंगासो तेणी अटॅक केलो आदिलशाह फोर्सिसांक. थंयसर आमची ही आग्वादा बे आसा थिंगासर आनी तांकां आमचो आदिलशाह आर्मी ताका डिफीट करून घडोवंक ना ते कडेन आनी थिंगा तांची फायट जावन पोर्चुगीज फोर्सिसांक बरो मार बसलो. तेंचे सोल्जरूय जायते मेले आनी थोडे सोल्जर उरलेले ते पोवन गेले आनी ते पेने दे फ्रांस थिंगा मेन ग्रुप्सांनी वचोन ते लिपले. ओके थिंगासो लिपले ते आनी त्या उपरांत कितें जालें तांची खबर कोणाकूच खबर नासली हे सोल्जर खंयसर आसा पळय ते. मागीर थिंगा आमचे कारंजाल्यांचे फिशरमॅन थिंगा फिशींग करूंक ते सायडीन वयताले कॅनोज घेवन. तांणी थिंगा स्पॉट केले हे सोल्जर जायते थिंगासर आसले आनी ते बुकेन मोत्ताले आनी कितें मेवता तें खाताले ते. त्या वक्तार तेणी येवन तालिगांवच्या फार्मरांकूय घुमयले शेतकामत्यांक आमचे गांवकार आसा तांकां घुमयले आनी ते कॅनोन घालून तांदूळ घेवन गेले. तांदूळ घालून कॅनोन घालून आनी नुस्तें व्हरोन तांकां रांदून पेज करून शीत करून तांकां तेणी जेवण दिलें आनी तांकां सर्वायव करूंक तांकां तेणी हेल्प केलो त्या सोल्जरांक. ही तांची सर्वीस पळोवन आफोस दे अल्बुकेर्क आनी पोर्चुगीज फोर्सिसांनी तांणी त्या उपरांत आनी थोड्या वर्सांनी आनी एका वर्सान ते इन्वेड केले अटॅक केलो आदिलशाक आनी तेन्ना पोर्चुगीजान कॅप्चर केलें तिसवाडी कॅप्चर केलें आनी ही आमची घोडणी ही मदत केल्या म्हूण गांवकारांनी तालिगांवच्या गांवकारांनी तेंच्या सोल्जरांक तांकां आदार केला म्हूण तांणी एक आमकां संदी दिली ही फेस्टिवल कोणसाची फेस्टिवल आमकां करपाक ही संदी दिली तेणी आनी तेणी सांगली तिसवाडीन तुमी पयले सेलिब्रेट करतले आनी आमकां एक व्हड फ्लॅग दिलो तालिगांवच्या गांवकारांक आपणाचो फ्लॅग दिलो. ओके आनी त्या प्रमाणे ही परंपरा आमची आजून पासून कंटिन्यू आसा. 100s of years जाली आतां. सो तुमचें फूल नांव सांगचें आनी परंपरा चालू आहा तुमचे कितें आदले मेमरीज आयच्या दिसा तुमी शेअर करूं शकता आमच्या वांगडा. तुमचें फूल नांव सांगचें आनी आदले तुमचे कितें मेमरीज आहा ते आयच्या दिसा आमच्या वांगडा कितें शेअर करूं शकता तुमी 1-2-3. ओके म्हजें नांव झेवियर द आल्मेडा आनी हांव प्रेझेंटली एटॉर्नी ऑफ कोमलीदाद ऑफ तालिगांव. ही आमच्या आदल्या पुर्वजांनी ही परंपरा चालू दवरपाक आनी हे शेतान तांणी खूब काम केलां कोश्ट केल्या तेणी आनी तांचीच
हें तेणी केलेलें पळय तें वावर तांणी आमकां शिकयलां कसो शेतान वावर करपाचो आमचे मायन आमच्या ग्रँडफादरान आनी आमच्या पुर्वजांनी ही परंपरा फुडें हाडल्या आनी ही परंपरा एनवायरमेंटाक इकॉलॉजीक डायरेक्टली कनेक्ट आहा कित्याक आमची प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल एअर एंड वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हेजेरूच आमचें सगळें बसयलेलें आहा ह्यो वस्तू आमी सांबाळल्यो जाल्यार आनी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक ह्यो वस्तू आमी सांबाळून दवरल्यो तर जाल्यार सगळी पिकावड बरी जातली फुडल्या जनरेशनाक सगळो बरो क्लीन वारो मेळटलो क्लीन उदक मेळटलें क्लीन उदक घातल्यार नुस्तें बरें जाता आनी सगळ्यांत बरें जाता सो दॅट इज इट या थँक्यू तूं आमचो रचणार आनी सगळी सृश्टीचो रचणार सगळी सृश्टी रचून आमच्या मनशाच्या हातान घालून ते जमनींतल्यान पिकावळ उत्पन्न करची म्हूण तुजी आज्ञा ही पाळून आमी सगळीं आनी गिरीक भाशेन ताळगांवची आमची बाबा भयणां जावं जमनीच्या पिकांतल्यान जावं दुसरो वाव करून आपल्या गुण आपली कूद आपली सोबती वापरून जायते तरेकवासाची उदारगत करून फळां उत्पन्न करतात तांचे पासत तुका आमी आर्गां दिता आमची जमणी पासत तुका आमी दिवप आसता आनी ह्या वेळार ह्या फळांचेर तुका गिरीक आशिर्वाद तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.